फाटली कितलीशींच वर्सां पणजे सातिने श्री रामपुरूष देवस्थानात वर्सुकी कार्यावळ जाता। अंदू ह्या देवळाचो सुवाळो 2 दीस जालो। ह्या दोनूय दिसांनी अंदू प्रेक्षकांक 2 हास्यमयी कोंकणी नाटकाची खावड मेळ्ळी। फाटलीं 2 वर्सां कोरोना महामारी खातीर सगळ्योच कार्यावळी बंद आशिल्ल्यो, पूण अंदू ल्हव ल्हव सगळें उक्तें जाल्लें पळोवपाक मेळटा। पणजे सांतिनेज श्री रामपुरूष देवस्थानाच्या वर्सुकी सुवाळ्यांत शुक्रारच्यान कार्यावळीक सुरवात जाली। शुक्रारा लोकांनी देवाचो तीर्थप्रसाद भजन आनी अशोक नागवेकार हाचे आपालिपा ह्या कोंकणी नाटकाचो आस्वाद घेतलो। पळोवया कांय उमेदीचे खीण। ती पोळण गिरीबाच्या चड्डेची सुटली तुमचे पाय जाल्यार शेनवारा श्री रामपुरूष देवस्थानात उमेश नायकाचें तेंगशेर कावळो घोवाक दुवाळो हें कोंकणी नाटक व्हडा उमेदीन सादर करून प्रेक्षकांच्या मनाचो थाव घेतलो। दर्जेदार आनी प्रभावी सादरीकरण आनी प्रगल्भ अभिनयाक लागून नाटक खूबच उंचायेर गेलें। पळोवया तातूंतलीं कांय दृश्यां। हनुमान नाट्य मंडळ रामपुरूष देवस्थान सातिने स्टॉक ही वर्साची सत्यनारायण पूजा ही मे महिन्याच्या पयले शुक्रार आनी शेनवार जाता। पयले शुक्रार आनी शेनवार अशी 2 नाटकां जाता। कोविडाक लागून गेले 2 वर्सां आमी हें करून पावूंक ना, पुणूच्या वर्साचो परत नव्यान सुरवात जाल्ली आसा। काल तशेंच एक नाटक जालें आपालिपा, आयज जें नाटक आसा तें तेंगशेर कावळो घोवाक दुवाळो, 2 नाटकां हीं। कितली वर्सां जाली तुमी हें करता? वर्स आमच्या म्हाका कांय खबर ना, जवळ जवळ 200 वर्सांचो इतिहास आसा ह्या। 70-75 वर्सां वयर जाली नाटकां। 200 वर्सांचो इतिहास आसा आनी आमकां आतां म्हाका दिसता म्हाका जाली आतां 60 वर्सां आनी नाटकां करता आमी म्हाका जाली 30 वर्सां। आमी बरोबर ताच्या बरोबर आसा, तो आमचो गुरू तो। ही आमची नाटकां पूर्वजांची म्हणजे आदले आमचे जे कोण असले त्यांची पयलीची पिढी 70-80 वर्सां पयलीं। बट हें देवूळ हें 200 वर्सां पयलींचें। अशें करून ही सगळ्यांत पयलीं हे आमचे एरियेक ही पयलीं नाटकां
आनी हांगा नाटकां नासलीं. महालक्ष्मी फाटल्यान आमची. रामपुरसाची नाटकां अशें असं म्हणटा आमचे जाणटे म्हणटा. हय. आता तीच परंपरा आम्ही चालू दवरल्या आणि पुढे आता आमच्या भुरग्यांक चालू दवरता गेला ते पळोवंक जाय. गोवा 365 खातीर सांतिनेजच्यान समरिता खणगांवकर.